बेस्ट त्या इलेक्शनान आमकां जे दिला पळय आतां सगळ्यात जास्तशे आमचे हनुमान मतदारसंघातले पेडण्यातले लोक आसा पळय त्यांच्या प्रत्येकाच्या घराकडे पावपाचे प्रत्येकाक गाठी भेटी घेवपाची एक संदी देवान बरी आमकां दिल्लेली आसा आणि श्रुतिका श्याम शेट्टीन जे पाऊल उचलले आसा की हरमल जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक आपण उभे रावन श्याम शेट्टीक त्यांनी पुढे व्हरपाचो प्रयत्न केलेलो आसा। आज पर्यंत आम्ही जायती सोशल वर्क केलेली आसा पण ती आमच्या गावापुरती आमच्या वाड्यापुरती किंवा थोड्याशा ज्या जाग्यार आम्ही वळखता किंवा आमकां कोण वळखता तिथपर्यंत पावलेले पण श्रुतिका शेट्टीन आज श्याम शेट्टीक संपूर्ण हरमल जितले जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्याचप्रमाणे पेडण्या तालुक्यात न्हय तर अख्ख्या गोंयाभर श्रुतिका श्याम शेट्टीक जशें आमी म्हणटा की एक बायल प्रत्येक दादल्याच्या फाटल्यान आसता पळय तिनं आयज फुडें रावन श्याम शेट्टीक आपल्या बरोबर आनी आपल्या फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। श्याम, आत्ता जर पळयलें जर हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंत बलाढ्य अशी BJP आसा आनी अपक्षय कॅन्डिडेट आसा आनी ह्या BJP बरोबर तुवें टक्कर कशें कितें मारून फुडें येवपाचो? टक्कर कोणी मारपाची कोणाकडे हे जनतेन ठरोवपाचें कित्याक तुमी आतां पयले आसतले पक्ष आसात बाकीचे लोक आसात पण श्याम शेट्टी आणि श्रुतिका शेट्टी ह्या निवडणुकेक चे प्रचारात आणि बाकी विचारात आणि त्याच्या सिस्टमीन खंय कितको फुडें पावलेलो आसा हे सगळ्या हरमल जनतेक पेडण्याच्या जनतेक आणि अख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा। हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी ही 2 मतदारसंघांत विभागली वयता, एक पेडणे आनी एक मांद्रे। दोनूय आमदार BJP आणि MGPचे आसात, अदीक आजी माजी म्हणटात तशें आमदार आसात आनी ह्या सगळ्या हेतून तुमी खंय आसात फुडें? आमी ह्या हेतून भरपूर फुडें आसा, सांगपाची गरज ना आणि जे आमदार आसा ते आपल्या पक्षाक लागून काम करतले, हांव तांकां कांय दोश दिना आणि तेंच्यांनी आपल्या पक्षाक लागून खरेंच आपल्या उमेदवाराक लागून वावरपाचे, उमेदवार जेंचो खूब फाटी आसा त्यांनी प्रयत्न करपाचे आमच्या टक्करी बरोबर येवपाचे। आमी काय म्हणिना तांकां, तेंचें कामूच तें आनी तेंचे आतां जर ते काम करिना जाल्यार फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाक लोक तांकां दाखयतले की बाबा तुमी कितें केलें तुमचें आनी लोकांक तांकांय कळटलें की आपली स्टँड आतां सद्या खंय आसा म्हणून। कोरगांवांत हरमल, पालये, केरी, तेरेखोल हे जे पॉलिटिक्स पक्षाकूय कळटले की आपले स्टँड खंय आसा म्हणून तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आशिल्लो पयलीं। ह्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या पद्धतीचे लोक आसात, म्हणजे आमी अशें म्हणटा की हिंदू आसात त्याच बरोबर क्रिश्चन भावूय आसात, तांच्या कडेन वचपाचो तुमकां कशा पद्दतीन? आमकां आफोवन व्हेलें, वचपाचें न्ही, आमकां आफोवन व्हेलें आनी आमकां सांगल्यात की तुमी या, तुमची गरज आसा आनी तेंचे शुभेच्छा भरपूर आसा आनी क्रिश्चन ज्या भावांक आसा तांकां खूब खूब तेंच्या बद्दल म्हाका अभिमान आनी स्वाभिमान आसा की तेंच्यांनी श्रुतिका शेट्टीक, श्याम शेट्टीक आपल्या गावात आपल्या वॉर्डात तेंच्या आपल्या वाड्यार आफोवन व्हरून आमचें स्वागत केल्लेलें आसा आनी आमकां ठाम निश्चयान सांगलेलें आसा की आमी अपक्ष उमेदवार आरमालीचेर शिक्को मारून श्रुतिका शेट्टीक भरपूर मतांनी विजयी करतले। कोरगांव जर भाग जर धरलो जाल्यार 2 कॅन्डिडेट आसात आनी अन्य गांवाचो जर कॅन्डिडेट जर पळयलो जाल्यार एक खंय तरी दिसता। कोरगांवची मतां विभागची ना? कोरगांव 3 कॅन्डिडेट आसा, आमी 2 म्हणिना, RG आसा, 2 अपक्ष आसा आनी हेची सगळी स्टडी करून आमी खूब फुडें आसा आनी कॅन्डिडेटाची प्रत्येकाची लोकांनी स्टडी केल्लेली आसा। कॅन्डिडेटाक आज पर्यंत कोरगांवात आमकां प्रत्येकान मान सन्मान आनी आत्मविश्वास आनी आमचें एक सिस्टम आसा, आमची एक पद्दत आसा आनी आमचो एक नियम आसा, त्या नियमे प्रमाणे सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा। थोडे पक्षाचे लोक आसतले, थोडे इंडिव्हिज्युअल आसतले, थोडे PUP आसतले, थोडे पयशे घेवपी आसतले, थोडे पटेली आसतले, ते आसतले तेंच्या बरोबर आसूंदी न्हू, पण बाकीची जी सर्वसामान्य जनता आसा, जे सुशिक्षीत लोक आसा, जे आमच्यावर प्रेम करपी लोक आसा हे आमच्याच वांगडा आसा, ते खंय वयचे ना। तुम्ही कितलेय पैसे वाटा, कितले कितें दिया, कितलीय आमिशां दाखया, हे कांयच जावपाचें ना। हांव म्हाजे जे नियम आसा, म्हाजी जी सिस्टम आसा आनी म्हाजें तत्व आसा त्या तत्वाच्या भायर कित्याकूच लागून वयचो ना इलेक्शनाक लागून। आतां पर्यंत सगळे जाण डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू करता, पण हांवें आयकलां अशें की तुजो एक न्हू तर 2 टर्म म्हणजे 2 वेळा तूं वचून 2 फेरयो जावन आतां 3री फेरी वयतली। आयज जर आमी म्हणटा पळय की सगळ्यांक हांवें सांगलेलें आसा की आयज जे 10 पर्यंत आमकां प्रचार आसा ते 10 पर्यंत आमी तेचो सगळो यूज करून आमी सबंद प्रत्येक मतदाराकडे प्रत्येक मतदाराच्या दाराकडे वचोन तेंच्याकडे परत एकदा तांकां आमी आशिर्वाद घेवपाक वयतले की श्याम शेट्टी, श्रुतिका शेट्टी हे जनकल्याणा खातीर येयलेली आहा, आमकां कसल्या पयशांची किंवा हेची गरज ना केन्नाय सांगा। आनी तुमी एक पयले आसतले की हांवें एक वचन पुर्ती तुका हे दिल्लो आसा, मॅनिफेस्टो न्ही तो
की कित्याक दिला तो हांवें की इतकी तेजे 250 GSM पेपर वापरला की ती फुडली 5 वर्सां रावची तेंच्याकडे आणि प्रत्येक वेळा आमी जेन्ना येतले किंवा आमच्या घरा कडेन तेणी येवन विचारपाचें जे बाकीच्या लोकांनी वाटलेले आसा पळय ते झाडू बरोबर ते वयतले फुडें तैरान वयतले पण आमचो वचन आमकां झाडवान वयचो ना आमकां झाडवा बरोबर ते आमचे तेका हलपाचेंच ना ही परिस्थिती आसा मुद्दाम पळयात तुमी आत्ता आमी इलेक्शन केलाच वचननामा असो की तो 5 वर्ष रावपाचो आनी लोकांनी आमकां विचारपाचें हे तुवें दिला ते कितें दिला काय म्हणून इलेक्शनचो लास्ट दीस प्रचाराचो कितें मतदारांक सांगूंक सोदता मतदारांक सांगूंक शकता की परत एकदां हांव सांगता की ज्यांच्यांनी जागा विकल्या ज्याच्यांनी आपल्या मातृभुमीक विकल्या आणि ते पैसे घेवन तुमच्या दारार येतले तर ते हे प्रत्येक जाण दारार पैसे घेवन येयलेल्या मनशाक तुम्ही खोड मारून धांवडून घाला तांकां तुम्ही थारो दिवं नाका आणि आलमार आसा ह्या आलमारीचेर मतदान करून श्रुतिका श्याम शेटयेक भरगोच्च मतान निवडून हाडा तुमच्या भुरग्यांचे तुमच्या गावाचे तुमच्या देवस्थानचे तुमच्या सोसायटीचे तुमच्या शाळेचे भवितव्य सुदारपाचें काम ते राखपाचें काम श्रुतिका श्याम शेट्टी आणि श्याम शेट्टी त्याचबरोबर शेट्ये ग्रुप करतलो आणि संपूर्ण पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक जनतेक हांव सांगूंक शकता की श्याम शेट्टी आणि श्रुतिका शेट्टीचे जे फुडचें काम आसा हे तुमच्या कल्याणा खातीरच ह्यान फुडें आसतले आणि तुमच्या बरोबर सदैव रावतलो एकच लास्ट प्रश्न विचारता इतले सगळे आसतना फुडल्या विधानसभेची तयारी करता विधानसभेची तयारी श्रुतिका श्याम शेट्टीन म्हाका करून दिल्लेली आसा आणि हांव प्रयत्न करतलो जे आमच्या पेडण्यातल्या लोकांक जे रिजर्वेशन इतकी वर्षां लादलेले आसा ते पयलीं स्टार्टिंगेक हांव पिटिशन फायल करून ते काडपाचो प्रयत्न न्हू ताचो काडूनच जनरल सीट करतलो आणि सगळ्या आमच्या भावांक कोणूय आसूं हांव रावतलो म्हणजे हांव असेंब्लीत आसूं किंवा ना आसूं पण तांकां प्रत्येकाक संदी दितलो कोणाकूय की हे जे आमचे पेडण्याचे सीट आसा पेडण्याची असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हेतूंत आमी स्वताक जनरल कोणूय लोक तेतूंत आपले फॉर्म भरपाची ताका संदी मेळटली आणि जनरल हे सीट हांव करून दाखयतलोच हे तुमी लक्षात ठेवा सगळ्यांपर्यंत पावपाचें विजन आमचें कंप्लीट जाल्लेलें आसा आमचो कॅन्डिडेट सगळ्यांपर्यंत पावलेलो आसा आणि तुमच्या माध्यमांतसून हांव सगळ्या लोकांक अशें सांगूंक सोदता की पयलीं म्हाज्या मनान असो विचार आसलो की प्रचाराक वयताना भंय दिसतालो म्हाका कित्याक कामां खुबशीं लोकांची पेंडींग आहा लोक फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा लोक आमकां दारार उबे करतले की ना हो प्रश्न आसलो पण हांव सगळ्यांचे आभार मानता सगळ्यांनी आमचें बरे भशेन स्वागत केलें सगळ्यांनी आमकां ज्या मनशांनी आमकां वाट दाखयली घरां दाखयली ते सगळ्यांचे आभार थरथर ते हातांनी श्रुतिकाक आशिर्वाद दिल्लो आसा की बाय तुजें बरें जातलें ते सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा सगळ्यांनी आमकां भितर आफोवन व्हेली कोणीच तेच्या कपलाक लावच्या पयलीं ताका घरांसून भायर धाडूंक ना ही एका स्त्री शक्तीन केल्लेलो दुसऱ्या स्त्री शक्तीचो हो सगळ्यान व्हडलो बहुमान आसा फाल्यां कितें जातलें खबर ना 20 तारखेक मतदान आहा 22 तारखेक कावंटींग आसा ते प्रत्येकाचो विशय स्वताचो आहा स्वता इंडिव्हिज्युअली लोक शिक्षीत आसा डिसिजन घेवंक शकता पण ज्या तरेन आयज आमच्या लोकांनी स्वागत केल्लेलें आसा ते सगळ्यांचे हांव आभार मानता धन्यवाद Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.